जिवेशी मारू आणि फाटरांनी कित्याक तिने कसलो गुन्या मागल्ला तो लोक नसांची पोलीस तिने आपली मोरी आरती पाडली आणि आता ती गोल बेस्ट आसा आमच्या शास्त्रा प्रमाणे हे एक व्हडलें अपराध आणि असले बायले अशीच जिवेची मारपाची संवय आसा कितें गोल बेस आसा एखादो जावचे पयलीं त्या लोकांक तिची खबर कोणी सांगल्या गोल बेस आसा म्हूण पूण मारिया तू इतली कित्याक घाबरलें देवाची भिरांतीन वाडलेल्या असले मनात हाडपाक कसली भिरांत ना कांयच ना पूण सायबा तूच म्हजी काकूत कर तुजेरूच हांव फात येता आनी फुडलें पावल मारता कितें म्हणलें मारिया कितें सांगलें म्हाका हांवें तुजें आयकोंक ना म्हजें मन हेजेरूच आसलें कांयच ना बेश्टीच भिरांत दिसली देवाक जाय जाल्यार ताच्यान कितें करूं जाता तांचे तांगाच कोंडी चल सटासट पावलां मार आनी जायतीच वाट चलपाची आसा हे राज फकत दादल्याचेच पोस्टोराक जाल्यार पोस्टीच सद्या ना आगो ते गोतवाराक सांगलेले बायले कित्याक फातरांनी मारली हांव म्हणटा ते पाप तिणे एकल्यानूच केले आगो ते पापाक दादले बागाक आसलो न्हय तो रस्तोरी कशी एकलीच गुन्यांवकारी जावन येता तितलो गुन्यांवकारी दार घालून जालें दादलोय बी तितलोच गुन्यांवकार तशें जाल्यार दादल्याकूय फातरांनी मारूंक जाय आसलो न्हय फातरांनीच कित्याक ताचे पण चड पोस्ट ताका दिवंक जाय आसले अशें केन्नाच जावंक शकना आमी दादल्यांक वयर उबारून दवरतात ते आमकां जोडून पोसतात न्हय देवानूच तांची रीत करली देवा म्हज्या कानांतलीं झाडां दूध शिंपताय गाबऱ्याल जुतान जे कितें म्हाका सांगलां आनी म्हज्या जिवितान कितें घडलां तें तुजें कांयच खबर ना ती ताका बळ आनी कृपा तुजी खुशी मानून घेवं मागीर वेताना त्याच तरेचो कालावाल पडलो निश्चित जिरान आनी काबऱ्यो सुटता नमान तुका भयणी मारिया मारिया हांव बरी आसा आनी तूं हांव बरी आसा तुजी खबर आयकून म्हजी आवय एकदम खुशाल जाल्या आनी बेगोबेग म्हाका तुजे खबरेक पाठयला मारिया तूं सुभागी सगळे असले मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजे कुसव्यान आसवलें पळय म्हज्या सोम्याच्या आवय म्हज्या घरांत येवंक दिवंक म्हाका केदें व्हडपाक पूण तुका कशें कळ्ळें म्हजे विशीं कितें घडलां तें पळय मारिया तुजो नमनाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा ते बाळकान खुशालकायेन उडी मारली खरें म्हणल्यार हें सगळें देवाचे कुशेक प्रमाणे घडलां आनी हांव ताका राजी जाल्या खरेंच मारिया तूं सुभागी देवान तुका सांगलां ताचे तुवें बाबात दवरलय आनी आतां तें पुर्तायेन पाळून येतलें खरेंच खरेंच कितली खुशाल हांव
मारिया कितले स्वादिकताल्यान आनी म्हयनेभर करून तुवें सोबेस्परा देवाची खुस केली. खरेंच मारिया ती देवाक आवडटली. मारिया तूं थोकला आसतलें कितली वाट चलून आयलाय. यो भितर कितें खावन पिवन मातसो विसव घे. गोड बेस ते कशें घडून येता. आमचे मदें तर कसलोच कुडीचो संगम जावंक ना. तशें जावंकूच शकना. तशें जावंक मेजो तशें जावंकूच शकना. आनी ते पुरावे जाले जाल्यार आमचे सुमोरती प्रमाणे तिका फातराचें मरण फावून जातलें. होय फातराचें मरण. आनी हाचो हांव गुन्यांवकारी म्हणून ही पोरजा म्हाका थारायतली. हांव मारियाक काजाराचें उदक दिलोलें तें मोडटा. होय हांव तिका सोडून दिता. सकाळी फात्या पारां हांव कोणाक ना कळटा हो गांव सोडून येता. आयचे राती हांव हांगासरूच न्हिदता. आनी फांतोड येता म्हणल्यार हांगासर तो कोळसरून येता. पळय अशेंच हांव करतलो. म्हज्या दुनिया चल बेगीन आनी म्हज्यान रावंक जावचें ना. तें दोलीन जाल्यार दोलीन देवाच्या पुताक जल्माक येवचो वेळ लागीं पावलो. देवा म्हज्या ह्या वेळार तूंच म्हजो आदार आनी आगारशिरो. चड चड देवाचें तेंच उलयत या. आनी मनशां मदें जियेलो. ताका देव तेंपलांत भेटयलो. उपरांत ताची आवय बापूय त्या बापुल्याक घेवन इजिप्तान पळोवन गेली. उपरांत तो 12 वर्सांचो आसतना देव तेंपलांत देवाचे कुशे प्रमाणे सांडलेलो मेळटा. मनशानो एका 12 वर्साच्या भुरग्याक भेटला. त्या मैदानात जायते भुरगे खेळटा. तांच्या मदें आमी ताका सोदून आयल्या पूण तो ताचे मदें वचना. रेस्टॉरंट आनी कसो आवाज वाजो जावं आमकां खंय तरी तुमी ताका पळयला. हा
मंदिरात भितर जाणारामध्ये जांभळ्याचे न्हेसून एकलो आसा तो तुमचो पूत जाल्यार वचून पळयात. तुमच्या दुनिया चड बेगीन तो आमचोच पाळूक जमताय. तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बापूय आनी हांव उदके खोती काडीत सोदीत सोदीत हांगा परत आयल्या. 3 दीस जाले तुज्या आवयचे काळीज व्हड उदक्यान घातलें. पूण कित्याक तुमी म्हाका सोदतल्या? म्हज्या बापाच्या घरान हांवें आसूंक जाय हें नकळो तुमी? पुता म्हज्या चल यो आतां आमचे बरोबर. Taci rasa mojenda dosto